Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Argan Jisu, Oglab Jisu, Maiman Jisu, Stuti Jisu, Vandan Jisu, Aradan Jisu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवाचे उतर बाबा बहिणींनो इसाया प्रवादीचे पुस्तक अध्याय 40 आमकां सांगता अरण्यांत एक सर्वेस्पराक वाड तयार करा पाळ पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक रस्तो नीट करा हर एक पलके भरून येऊन दी हर एक पर्वत आणि डोंगर समतळ जावन दी उंच सकल सुवात सपाट जावन दी पणकुल आसतलो जोग मैदान जावन दी तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भाव भयणींनो आमी क्रिस्टियनाच्या काळार आसाव आनी सोम्याचे घेण्याक आमी तयार करना आसाव आनी ह्या खातीर आमी सगळ्यांनी तयारी करची गरज लितुर्जीक वर्स अखेर जालें सोम्याचे येण्याच्या परबेक आमी तयार करनासतना नंतर सोम्याच्या जल्माच्या परबेक आमची काळजांनी तळ जायचे देवाचे उतर उलो दिता सभा तट्ट करा तुमची सुवात म्हणजे आमचे काळीज आमचे मन आमचे जिणे आमचे कुटुंब आमचे समाज आमी सगळे सभा तट्ट करी जाय नितळ करी जाय सोम्याक आमी जागो तयार करीचे आनी ह्या खातीर आमची जिणी बदलीचे मागीर आमी आज सोम्या लागीं उंड्या रुपार आमचे सांगता येवसो जेजू ह्या संवसारांत येयल्लो 2025 वर्सां आदीं आनी वस्तू जिबले करून की आमी तयार करना आसाव येता डिसेंबरांत 2025 जुबल्यो सगळी पवित्र सभा आचरण करतली आनी ह्या संदर्भाचेर आमी आमची काळजां मनां तयार करूंक जाय देखून आमी सगळे ते सोम्याची कृपा आनी आदार मागया एक नवें जिवीत आमी जिवंक सोम्याच्या येण्याक आमचे काळीज तयार करूंक ताच्या कृपेन बरोवंक आमकां आज आमी ताका समर्पण दिवया दिंबेर पडया ताका आमी आराधन करया आराधन करता जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय आराधन करता जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय स्वागत म्हज्या जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय स्वागत म्हज्या जेजू म्हाका मेळोंक आयलाय स्वादीक साक्रामेंता म्हाका राखून रावला स्वादीक सक्रामेंता म्हाका राखून रावला आराधन जेजू आराधन करता तुका आराधन जेजू आराधन जेजू आराधन करता तुका आराधन जेजू
जेजू आराधन जेजू सरपडो नमान तुका होई सोम्या काळजांत हांव तुका आराधन करता कित्याक जेजू तूं आमकां मेळचे खातीर हांगासर आयलाय ह्या उंड्या रोपार मनशांनी कश्टांनी आसचें तुका पळोवंक तांकलें ना मनशांनी पातकाच्या गुलामपणांत आसचें पळोवंक तुका तांकलें ना मनशांनी ह्या संवसारांत काळोखी जिवीत जिवचें तुज्यान पळोवंक तांकलें ना सोम्या ह्या मनशाक संवसारी बांदपासतावन सोडय जायी तांच्या माथ्याचेरच्या वोजांत न्हू तांकां सुटका दी जाय तांकां बांदून नासच्या बंदड्यांत हांव सुटका दिचे हर एकल्या मनशान संदूस बरीत आसचे म्हणली तुजी आशा जाली सोम्या ह्या खातीर तुकाय ह्या संवसारांत येवंक जाय आसलें आनी तुका येवच्याक दुसरी वाट तुका मेळ्ळी ना बगार एकच एक वाट सोम्या तुवें आमचें स्वरूप घेवचें ह्या खातीर जेजू तुजो सर्गेचो दाळबार तुवें सोडलोय तुजें देवपण तें लिपयलें मनशापण तुवें आपणायलें एक मनशा रुपार तूं आयलोय आमचे सांगाता जियेलोय कुर्साचें मरण तुवें सोंसलें आमचे खातीर जीव दिलोय आनी सोम्या इतल्या रे तुजो मोग रावलो ना तूं जाणा आसलोय कुडी रुपार आमचे सारकें तुका ह्या संवसारांत शाश्वत जीवंक असाध्य त्या देखून तुजें देवपण तुवें आनी एक रूप घेतलें आमकां दाखोवच्या खातीर आनी हें उंड्याचें रूप ह्या उंड्याच्या रुपार जेजू तूं आमचे मदें रावोंक कुशिविली आनी ह्या उंड्याच्या रुपार मनशाक मोग तुवें वाळयलय मोगाचे रोपकार तूं जालोय तुजी काकूळ तूं मनशाक दाखयली मनशाची पातकां तुवें बक्षिलीं सुकोवन गेल्ल्यांक बऱ्या वाटे काडली सगळ्या मनशांक जेजू आमकां बरवसो जालोय आमचो भद्रासुरो जालोय आमकां रक्षण दिलें वायटाच्या कोडेपणाच्या बांदपासांतले आमकां सुटयलें सोम्या तुवें आनी ह्या मारिपात एका परबाचें जिवीत आमकां दिलें सोम्या ह्या खातीर जेजू आमचे खातीर उंड्या रोप घेवन आमकां धैर्य दिवच्या बरवसो दिवच्या आमकां मोग दिवच्या आमचे देका दाखोवच्या जेजू आमी तुका काळजांत आराधन करता संवसाराक आयलो उंड्या रुपार मुजे संगी रावलो सर्गीन दरबार सांडून संवसाराक आयलो उंड्या रुपार मुजे संगी रावलो काकूळ तेसो सागर तो मोगाचे काकूळ तेसो सागर तो मोगाचे भंडार तो तूं सोम्या म्हजो भरवसो तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो तूं सोम्या म्हजो भरवसो सोम्या म्हजो भद्रासरो तूं म्हजो भद्रासरो सोम्या जेजू तुंस म्हजो आसरो तुंस म्हजो बरवसो जेजू
बुकेल्ल्या लोकांक जेवण दिवच्या खातीर खावंक दिवच्या खातीर तुका सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं आदारतलोय. जशें सोम्या पुर्वी निर्गमन ग्रंथांत आमी पळयता इस्रायल परजे बुकेल्ल्या वेळार त्या परजेची बूक मारना म्हणल्यार कणान थंय थांबयली. त्या लोकांक ताणिल्ल्या वेळार कडपान तावन उदक पळयलें, थंयची तान बगयली. मनशाची बुकांनी तान थांबोवचो देव तूं, मनशांक जिविताची वाट दाखोवचो देव तूं. आमी मनशांनी आमी नाश जावचे तूं आशा नाय. आमी तुजे ते जिवी जोडी जाय, आमी बचाव जाय. सोम्या तुजी ही आशा. ह्या खातीर जेजो आमकां जिविताची वाट तूं जालोय. तुवें सांगलें उतरां जेजो उडास करता हांव जावन आसा वाट सत जिवीत. वय सोम्या मनशांक तूं वाट चलय, जिवीत दिलें आनी सोम्या तुजे ती आमकां बरवलो. ह्या खातीर जेजो आमच्या भद्राशिऱ्या, आमच्या मोगा, आमच्या काकुळती, आमच्या जिविता, आमच्या बरवशा आमी तुका आराधन करता, आमकांच तुका समर्पिता. भुकेल्या लोकांक तुवें जेवण दिलें, कडपातावन उदक तुवें पियेवंक दिलें. भुकेल्या लोकांक तुवें जेवण दिलें, कडपातावन उदक तुवें पियेवंक दिलें. जिविताची वाट दैवीक संतोष तूं सोम्या म्हजो भरवसो, तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो, तूं सोम्या म्हजो भरवसो, सोम्या म्हजो भरवसो. स्वागत म्हज्या जेजू, म्हाका मेळो कायला स्वादीक सक्रामेंता, म्हाका लागून रावला. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Push him open now. Under Parascha Jesus Charamchi Dist Galia. कितली बसवणी सुम्यान आमकां केल्या और एक प्रावद मरी पात देवान आमकां परत परत एकच सांगला हांव म्हज्या पुताक तुमकां धाडटलो सोडवणदार येतलो सोडवणदार येवन तुमकां सुटका दितलो तुमचें जिवीत पवित्र करतलो तुमकां कश्टांतले सुटका दितलो तुमची पिडा घूण करतलो कधी बेजारांतल्यान तुमकां सुटका दितलो सुके भुंयत उदक वळशें करतलो दोंगरांतल्या रानांत तो बदलितलो म्हजो वाटो तुमकां तो जिवंक शिकयतलो तुमकां नीत करून दितलो जोदां सगळीं रावयतलो मनशां समाधान दितलो बरवशा वयर बरवसो ह्या सुम्यान आमकां दिला केदें व्हरतें बाग आमचे पळया सोडवणदाराक आमकां देवान बाजयलो मात न्ही उंड्यार पार जेजूचो सोडवणदार आमचे मदें आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमी सोम देवाक अर्गां दिवया असल्या सोडवणदाराक आमकां दिल्या देवाक आमी अर्गां उगलाप दिवया तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा अर्गां आनी होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा सर्वेस्पर अशें म्हणटा पळया हांवें इस्रायलाच्या घराण्याक बास्तिल्ली पाळचे दीस येतले अर्गां आनी होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा त्या दिसांनी आनी त्या वेळार हांव दाविदाक एक प्रामाणीक फांटो पुटासें करतलो देवा त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुसलेम भिरांती विणे जियेतलें सर्वेस्पर आमचें नितीवंतपण एक हे नांव त्या शाराक दितली सर्वेस्परच्या मंदिरचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो सगळ्या दोंगरा वयर आनी तो आतांच उबारलेलो आसतलो सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतली अर्गां आनी होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा जायत्यो परजा ताची शिवून म्हणटल्यो येया सर्वेस्परच्या पर्वताचेर सोडुया जाकोबाच्या देवाच्या मंदिराक आमी वचुया अर्गां आनी होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा तो आमकां आपलो वाटो शिकयतलो आनी ताच्या वाटांनी आमी सोलो पावतले सियोन तो आमकां आपलो वाटो शिकयतलो आनी सियोनांत धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुसलेमांत सर्वेस्पराचें उतर सर्वेस्परा देवा राष्ट्रां मदीं तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो ती आपल्यो तालवारी मोडून नांगोर करतली आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतली एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तालवार उबारचे ना ह्या फुडें झुजाची ताराय कोणूच करचो ना जेस्सेच्या मुळाक एक कोंबरो पुडटलो आनी ताच्या पाळांतली कोंबरी उब जातली सर्वेस्परचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो सर्वेस्परची भिरांत ताचें प्रेरण जातली
वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना लोकांचे आयकून तो परमान करचो ना अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा तो प्रामाणीकपणान दुबळ्यांक न्याय करून दितलो देशाच्या लनविकां खातीर नीती निर्णय घेतलो अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा आपल्या उतराच्या बडयेन हे देशांक तो मार दितलो आनी आपल्या ओंठाच्या श्वासान नश्ट्यांचो नाश करतलो अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा प्रामाणीकपण ताच्या पेंगटोचो पट्टो जातलो आनी विश्वास म्हण ताचें कमर बंद अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा सुने वागाड चिली संगता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्ट्या वागाच्या कुशी गाड पडटले अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा वासरू आनी शिव सांगता भितर सरतली ती सांगता सरतली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा गाय आनी आस्वेल इश्टा गतीन आसतली आनी तांची पिलां सांगता न्हिदतली अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा शिव बैला भशेन तण कातलो दुदाचें बाडशें सर्पाच्या बिळाचेर खेळटले अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतले म्हज्या अख्ख्या पवित्र पर्वतार कोणूच वायट करिना अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा सर्वेस्पोर देव अरियेका मुखा वयलीं दुकां पुसून काडटलो तो आपले परजेचो कळंक आख्खे पृथ्वे वयलो काडून पयस करतलो अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता फारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडूंक तो येता अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा तेदवां कुर्ड्याचे दोळे उक्ते जातले बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले आनी सुके करडे बुंत वाळवळटले लासतली रेव एक तळें जातली अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा ती एका पुता जल्म दितली आनी इमानुएल म्हण ताका आपयतले अर्गाने होगलाप तुका सर्वेस्परा देवा बाबा भयणीनो प्रभा तेंचे मारी पात ह्यो बसावण्यो जुम्यान केल्ल्यो आमी अर्गां दिवया ह्यो सगळ्यो बसावण्यो म्हाका आनी तुजे खातीर म्हज्या आनी तुजे खातीर हर एका मनशा कुळा खातीर हे सम्यान केलां आनी जेजू मारी पात ह्यो बसावण्यो ताणें जारी केल्यात ह्या खातीर देवाक अर्गां दिवया ताची स्तुती करया ताका आमी होगलाप दिवया अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी ताका समर्पितलो अर्गां दितलो अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी ताका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी ताका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो 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 तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझ्या करून म्हजे मेट काडतलो तुज्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो आनी तुजो मोग करतलो तुज्या बोळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
अर्गंदितलो सोमयाक अर्गंदितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजान तुज्या पांयांक पडतलो 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 उपकार मेळटा सदां साव अर्गंदितलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गंदितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो आनी पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गंदितलो सोमयाक अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गंदितलो सोमयाक अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, alleluia, alle, alleluia, 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 देवाचें उतर आयकूंक आमची काळजां तयार करया देव प्रावाद्या लागीं परतून परतून उलयलो परत परत मनशाक ताणें बरवसो दिलो मुनीर निराशी जावचे त्या देवाक पळोवन तांकलें ना कितें आपूण करूंक वेतलो सगळें ताणें कळीत केलें आनी मनशाक एक बरी जिणी जिवंक ताणें वाट करून दिली एक घडी बोर आमी सगळीं उबी रावया प्रभादें मरिपात दिल्ली बासावणी प्रभादें मरिपात दिल्लो उलो देवाचो आमी आयकोवया आनी आदवेंत काळाक आमी प्रवेश जाता आयतारा दिसा हो अद्वेंत काळ सगळो आमी तयार असो काळ करूंक आसा हे दीस सोमयान आमकां दिलात काळजांची तयारी करूंक कशी आमी तयार करयेत देवाच्या उतरां मरिपात आमी समजुनी जोडया इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांतलें वाचप बुजोवन दिया म्हज्या परजेक म्हणटा देव जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया तिका परगट करा तिचे साकरेचे दीस संपले तिच्या अपराधाचे बारीकपण दिवन जालें सगळ्या तिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांत ती दोडी क्यास्त तिणें भोगली अरण्यांत एक ताळो बोब मारता अरण्यांत सर्वेस्पराक वाड तयार करा
पाड पडलेल्या प्रदेशांत आमच्या देवाक एक रस्तो नीट करा. हर एक पालखे भरून येऊन दी. हर एक पर्वत आणि दोंगर समतळ जाऊन दी. उंच सकल सुवात सपाट जाऊन दी. फोंड फोंडकुलां आसलेलो जागो मैदान जाऊन दी. तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा परगट जातली आनी आख्या मनशा कुळाक ती दिसतली. कित्याक सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां. सियोना बरी खबर हाडटल्या दुता उंच पर्वताचेर सोडून बस. जेरुसलेमा बरी खबर हाडलेल्या दुता वडा ताळ्यान बोब मार. विरांती म्हणे बोब मार. आनी दुताच्या शहराक सांग हांगा आसा तुजो देव. पळय सर्वेस्वर पदवेन येता. आपल्या बळिश्ट बावळ्यान तो अधिकार चलयता. ताचें इनाम ताचे सवे आसा. ताचे जैताचें फळ ताच्या फुडल्यान वता. एका गवळ्या भशेन तो इंडाक सरयता. आपल्या हातांनी तो शेडयांक एकठांय करता. आपल्या हरद्या लागीं व्हरून तांकां तो व्हरता आनी दूद दितल्या बकऱ्यांक जागृतकायेन चलोवन व्हरता. देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार. एक घडी पोर बसया भाव भयणीनो. भावा भयणीनो, हांव चिंतां आमचे पैकी सडावत सकट जाणां एक न्ही तर एका पिडेक सांपडल्याव ह्या बांदपासांत सांपडल्याव कश्टांक वळख जाल्याव जावं पुरो. आनी कश्टांक वळख जाल्ल्या वेळार आमची परिस्थिती आमी भोगुल्लें आमकां गोत्तू. चिंत्याक आमी पिडेस्तांक एक पिडेस्त तो पिडेस्त जाल्ल्या वेळार त्या पिडेस्ताच्या अंतुळणार आसता. ताका कांय काम करूंक जायना. ताचो जीव मस्त भितर कळवडटा आनी ह्या वेळार ती पिडा सोसूंक ताका जायना. आनी तो पिडेस्त आशेता की म्हजी ही पिडा केदळा गूण जातली. हांव आस्पत्रेंतल्या केदळा डिस्चार्ज जावन घरा येतलो आनी म्हजें दिसपडतें जिवीत सदांची बरी हांव जियेत राव म्हूण तो आशेता. हेपटी म्हजी पिडा आखेर जाल्या पुरो. आंतली हेपटी सुटल्यार पुरो म्हणून एक मनीस चिंत्या खंयच्या एका कश्टार पडला. त्या कश्टांत आसता म्हणसर तो पिंजऱ्यांत असल्या सुकण्या बरी टेन्शन टेन्शन टेन्शन. तितले कितलोय समस्या आसा पर्याय जायना. आनी देवा कडेन मागता देवा ह्या एका समस्यांतले म्हाका भायर हाड. टेन्शन सोसून सोसून पुरो जालें. जावं पुरो तें रीण. जावं पुरो घोब आयले मदलो समस्यो. जावं पुरो आमकां कोणेंगी एक प्रॉब्लेम केला. जावं पुरो एक जाग्याचो समस्यो. खंयचीय समस्या कश्ट जावन घेवप एक बंदड न्ही गे. आमकां समाधान आसा गे त्या वेळार ना. तांचे भायर येता म्हणसर आमकां समाधान ना. आनी त्या देखून एकलो मनीस आमी ह्या कश्टांतले भायर येवंक कोत्ताडटा. देखून आमी थोडे फावटी रेचेरे करता. थोडे फावटी आमी मागणें करता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी ह्या कश्टांतले भायर येवंक कोत्ताडटा. आनी असल्या वेळार कोणीय आमकां चिंत्या पिडेस्ताक येवन डॉक्टर सांगता आनी कांय टेन्शन करचें म्हणना. तूं बेगीन बरो जाता पुरो तुका डिस्चार्ज म्हणून तूं खुशी जाता. जर ताका समस्या कोणी एक सांगता आळे तुजें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें तुजी रीण फारीक करून तुका वाट मेळ्ळी समाधान जाता. एक घोव आयले मध्ये कांय राजी जाली समाधान मेळटा. देवाचें उतार आज आमकां तें सांगता. इसाया प्रवादी मारफत इस्रायल परजेक देव बरवसो दिता. कित्याक इस्रायल परजा कश्टांत आसली. तांच्या जिवितांत देवाचो मस्त मोग तांणी भोगल्लो. मेळटा मेळटा देवाचो मोग भोगल्ली इस्रायल परजा. आमी जाणाव इस्रायल परजेची चरित्रां.
इजिप्तांतून भायर सरल्या घडये मात न्ही अब्रामाच्या काळांत जावन दी ह्या इजिप्तान ते भायर सरल्या घडये जावन दी तांचो देव तांचे संगत आसलो. कितले फावटी इस्रायल परजेन त्या देवाक अपमान केलो जाल्यार न्ही तो देव परत्यान तांकां बक्षिता, मोग दिता, बचाव करता, भायर काडटा, मुखार व्हरता. त्या अरण्यांत खावंक दिता, पिवंक दिता, राखता, दर्यांतल्यान उतरयता, न्हंयांतल्यान उतरयता, दुस्मानांतल्यान राखता. देव तांचे संगत रावता, तांचे खातीर झुजता. देव तांकां प्रावधान दिता. पळयात देवाचें सांगतपण, विचित्र रितीन देवाचें सांगतपण तांकां. जाल्यार ही पर्जा कितें करता? देवाक पाठ करता, देवाक पाठ करता, बोंब्या पुजा करता, अन्य देवाक पुजा करता, संवसारी जिवनाच्या आशेंक बली जाता, वायट आनी कुटी जिणी जियेतात, देवाची उतर आयकनात, प्रावाद्यांक मुखार रावतात, देवाकच मुखार रावतात. आनी असल्या वेळार ते कश्टांक बली जातात. तांचे देवाळ नाश जाता. तांचे राजवटच गुलाम त्या परकिरांच्या हातान पडटा. इस्रायल परजे गुलाम जावन व्हरतात. मन जाती बरी तांकां चलयतात. तांचो गांव म्हणलो ते ओगडायतात. आनी ह्या वेळार ते रडतात. एक फावटी आमकां केदार सोडून मेळटा की म्हणून आशे येतात. गुणान गेल्ल्या सुकल्या बरी तांचें जिवन तें परकी रायाच्या हातांत, जावं पुरो नेबुकदनेझराच्या हातांत, जावं पुरो हेर सिरियाच्या रायतांत, ह्या परकी रायांच्या काल तांचें जिवीत गुलामपणाचें जिवीत. आशा जाता तांकां. देवाक उलो मारतात. किर्तनां तुमी वाचया थोडी. थंय तांचो पश्चाताप, तांचें रडणें, रुदान, हर एक बोगणां तांची. देवा मुखार ते सूख वळखतात. देवा मुखार ते लंदतात. आनी देव तांकां पळया असल्या वेळार देव बसावणी दिता. तांकां सांगता तुमचे दीस संपले. साखरेचे दीस संपले. तुमच्या अपराधाचे पारीकपण दिवन जालें. कोण आहे? तुमी न्ही, हांवें. तुमच्या देवान तुमच्या पदकाचे बरीकपण हांव तुमचो देव दिता. तुमचे अपराधाचे बरीकपण हांव दिता. तुमचे साखरेचे दीस हांव आखेर करता. तुमी कितें येतलो भोगलें गी सगळ्या हाचे पारीकपण हांव दिता. तुमकां सुटका. भाव भयणीनो, देव आज आमकां तेंच बसयता. आमी मुस्त जाणा जिवितांत दिस जाला. आमच्या जिवितांत देवान म्हाका वा तुमकां कितें करूंक ना. खंयच्या तरान आमकां देवान मोग दिवंक ना. सक्कट दिला आमच्या जिवितांत देवान. आजकाल मनशां खंयसर पावलां म्हळ्यार देवाक विसरता. इस्रायल परजेच्या काळांत आतां विभिन्न आमी भौशे एक मिनट मुखारच गेल्या. आधुनिकतेच्या व्हळ्याक गेल्या. मनीस आज देवाक विसरला. मनीस चिंता देवाची गरज ना. युरोपान नास्तीकपण वाडोवन येता. रोबोट तयार करतात मनशान. देवा तुजी गरज ना, आमकां रोबोट आसात पुरो. आमी आज मनीस त्या स्थितीक पावल्या. मागण्याची गरज ना. इगर्जो खाली पडल्यात. सोम्याक सांगातपण दिवचे मनीस उणे जाल्यात. भुरग्यां ती वणा ती भक्तीपण उणें जालां. भावार्थ अस्कस जाला. देवाची बिरान्न पैंच जाल्या. कशेंय केल्यार चलता. आधुनिकतेचें जीवन, मोबायलां आनी सडिलायची जिणी मौल्यांक नपयत जाल्यात. आमी काही इस्रायल परजेच्या त्या स्थितीत विभिन्न ना. भावा भयणीनो, आनी असल्या वेळार देव आमकां सांगता तुमच्या साखरेचे दीस संपले. आज आमकां बावार्थान बरवसो दिता देव. आमी जर तर मौन करता, आमी जर तर देवा ती वचूंक आशेता, जर तर आमी पातक रडता, जर तर आमी जिणी बदलूंक मौन करता, आमचे साखरेचे दीस संपतले.
आमच्या अपराधाचे बारीकपण सोम्यान दिला आनी कितें करचे की ताणें सगळें केलां आमचे खातीर कुर्सार मेला आपले रगतच आमचे खातीर वारयलां ताणें आपलो जीव सुद्दां दिला आनी कालें करून बाकी जालां आमच्या बदकाचे बारीकपण ताणें दिलां आनी हेब्रांव बरयल्ल्या पत्रांत आमकां तें सांगता नव्या अवसरांत आमचे खातीर तो याजक जालो तोच शेळी जालो ताणेंच बटी भेटिल्ली तोच वेदीस जालो ताचेच रागात ताणें भेटयलें आनी आमच्या अपराधांक ताणें सुटका दिली म्हणटा हेब्रेवां बरयल्ल्या पत्रांत देवाचें उतर तर ह्या सोम्यान आमकां सुटका बसयल्या तर आमी कितें गरजेय आमचें मेळ जावन आसा मुखार देवाचें उतर म्हणटा अरण्यांत एक वाट सर्वेस्परा वाट तयार करा पाड पडलेल्या त्या गांवांत देवाक रस्तो नीट करा आमचें कर्तव्य आमच्या काळांत देवा वाट करीचे खंयसर येदोळपल्या वाट आसते कडेन नाका जाल्लें भरलां रान वाटलां वायट सुवेंचें वायट संगतीचें वायट संवसारी वडण्याचें आमच्या जिवितांत त्या सगळ्या संवसारी वडण्यान कितें वाट नपयस जाल्या आनी त्या देखून देवाक वाट करा पयली नितळ करा आनी पाड पडलेल्या प्रदेशांत देवाक रस्तो नीट करा तुमच्या जिवितांत दरल्यो वांकड्यो तिंकड्यो वाटो सोडा हरी एक पालकें बरोवन येवं दी जिवितांत ती कितलीं उण्यापणां खरी जाय आसतें तुमी करूंक ना दैत्य सुद्दी पाळी ज्यो आसत्यो पाळूंक नात म्हज्या उतरा प्रमाणे तुमी सोलोंक नात पालकीन जाल्यात हे पालकी बरा आतां म्हणी बऱ्यो करना आदारा आतां म्हणी वाटेक या जिवितांत सक्कड हर एक पर्वत दोंगर समतळ जावं दी उंच सकत उंच सकल सुवात सपाट जावं दी जिवीत आमचें बॅलन्स जावं दी समतोलनाची जिवीत जावं दी खंयसर बरी जिणी जियेक बरी जिणी आमी जिवन आमच्या कुटुंबाच्या जिणे महात्मा कुटुंबाच्या जिवितांत म्हत्व दिवन आत्मीक संगतीक म्हत्व दिवन वैयक्तीक संगतीक म्हत्व दिवन आमी जिणे समतट करीचे देवाचें उतर आमकां उलो दिता आनी तेन्ना सर्वेस्वराची महिमा प्रगट जातली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 भाव भयणीनो केन्ना तूं आनी हांव जिणी बदलता देवाक आमच्या काळजांत जागो करता देवाक आमच्या जिवितांत वाड दिता आनी आमचें जिवीत समातट करता तेन्ना सर्वेस्वराक महिमा जातली म्हणटा देवाचें उतर आनी ती आख्या मनशाक ती दिसतली हें कोणटा सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां सर्वेस्वराचें तोंड उलयलां हें उतार देवाचें मनीस न्हय देखून असलें बदलावण जावं दी भाव भयणीनो एक बऱ्या जिविताक आमकां आमी तयार करया आमचें जिवीत बदलून देवा ती आमी फाटीं येवंक मन करया क्रिस्तियनाचो काळ आमकां एक अवकाश दिला देवान आमी आमच्या जिणेचेर एक अवलोकन करया फाटीं पळोवया कशें आमी चलोवन आयल्या कितें करूंक आमी सुकोन पडल्या आमच्या देवाक खंयच्याच स्थितींत उणें केलां खंयसर आमचो भावार्थ उणो जाला खंयसर आमच्या मनशापण आमी विसरल्या खंयसर आमच्या भावा भयणीक आमी बरेपण करूंक ना खंयसर आमी राग मोसोर हागे जिद्द हातूंत बरोवन जियेल्या खंयसर स्वार्थाक आमी वळख जाल्या खंयसर आशेक वळख जाल्या लब्धवणेक वळख जाल्या एक घडये आमी चिंतून पळोवया आमी सुम्या कडेन सांगया सुम्या आमच्या जिवितांत तूं ये आमच्या जिवितांत तूं ये सुम्या आमकां सुटका दी आनी त्या देखून आमी सक्कड तुमी सुम्या कडेन म्हणया तुमची जाप ये सुम्या जेजू ये सुम्या जेजू ये आमचो मोगाळ सुडवणदार जावन ये सुम्या जेजू ये आमच्या पातकांतले आमकां भोगसूंक ये सुम्या जेजू ये देवसाराच्या गुलामपणांतले आमकां सोडूंक ये सुम्या जेजू ये
तुझे दैवी कृपेन आमकां बरोवंको येसु मिया जेजुये आमचो भावार्थ घट करूंक येसु मिया जेजुये आमच्या जिणे पैनात 6 पैनारी जावन आमकां संगात दिवंक येसु मिया जेजुये तुझ्या दैवीक उतरा प्रमाणे आमकां चलोवंक आनी शिकोवंक येसु मिया जेजुये तुझ्या उतरांक साक्षी जावन चलोवंक आमकां शिकोवंक येसु मिया जेजुये आमची सर पिडा आशिल्ल्या गूण करून आमकां भलायकी दिवंक येसु मिया जेजुये आमच्या जिवितांत सदांच आमकां संतोषमान भरूंक येसु मिया जेजुये आमच्या जिवितांत तुका बेजार येताना ती पयस करूंक येसु मिया जेजुये जिवितांत निराश जाताना आमकां भरवशान भरूंक येसु मिया जेजुये एक सुरपण आमकां येताना आमकां सांगात दिवंक येसु मिया जेजुये काळोखांत आमी आसतना उजवाडाक आमकां व्हरूंक येसु मिया जेजुये दुखांत आमी आसतना बुजावणेन आमकां भरूंक येसु मिया जेजुये अनवरांक बली जाताना आमकां निवारूंक येसु मिया जेजुये सोलवणी येताना आमकां जैता करूंक येसु मिया जेजुये मग राग येताना मोगाच्या वाटेन चलोवंक येसु मिया जेजुये जिणेन सुखीदार भोगतना तुजे सांगातपण भोगोवंक येसु मिया जेजुये वायट वंदवण्या बली जाताना तांचे जैत व्हरूंक शिकोवंक येसु मिया जेजुये स्वार्थ्याव जाताना उदारपण असो शिकून म्हाका शिकोवंक येसु मिया जेजुये कश्टांचो कुरीस येताना तो वावोवंक शिकोवंक येसु मिया जेजुये कश्टा वेळार तुजे बरी मागोवंक शिकोवंक येसु मिया जेजुये कश्ट आयिल्ल्या वेळार तुजे लागीं धांवून येवंक शिकोवंक येसु मिया जेजुये आमच्या बेसाच्या जिवनांत वारें वदळ येताना निवारूंक येसु मिया जेजुये आमच्या कुटुंबान आमकां समाधानाचें देणें दिवंक येसु मिया जेजुये हांव चंचल जाताना म्हाका तिरासाण शिकोवंक येसु मिया जेजुये एक मनान तुजो पाटलाव करूंक शिकोवंक येसु मिया जेजुये एवकरिस्तमरी पात तुज्या कुडी रक्तान म्हाका ददोशी करूंक येसु मिया जेजुये सक्कड आमी देवाची कृपा मागया गीत आमी गावया आमकांच समर्पया ताची सकत मागया ताची बोळ आमी मागया येसु मिया जेसु तू ये येसु मिया जेसु तू ये सोमिया केक नवी वाट तयार करा काळजानी रस्तो तो नीट करा सोमियाची नवी वाट तयार करा काळजानी रस्तो तो नीट करा कमर बांधून तयार रावा इमानुएला स्वागत करा कमर बांधून तयार राहा इमानुएला स्वागत करा दारुण काळजा मोवाळ करा दारुण काळजा मोवाळ करा दारुण काळजा मोवाळ करा दारुण काळजा मोवाळ करा वांगड्यो वाटो त्यो नीट करा वांगड्यो वाटो त्यो नीट करा काळजा तुमची आयती दवरा काळजा तुमची आयती दवरा काळजा तुमची आयती दवरा काळजा तुमची आयती दवरा सोडवून दारात स्वागत करा सोडवून दारात स्वागत करा दारुण काळजा मोवाळ करा दारुण काळजा मोवाळ करा दारुण काळजा मोवाळ
नीट करा वांकड्यो वाटो त्यो नीट करा काळजा तुमची आयती दवरा काळजा तुमची आयती दवरा सोडवंदराक स्वागत करा सोडवंदराक स्वागत करा सोडवंदराक स्वागत करा देवाच्या उतराचो गुलाम कायलो इगडी बरी कितें आमकां उलो दिला काळजां तुमची नितळ करा तयार करा वांकड्यो वटो नीट करा जिवीत बदलिया देवाची कृपा मागया सगळ्या पवित्र सभे पासत मागया आद्वंतसो काळ सगळी पवित्र सभा नव्या जिविता कुशीन पांय दवरून दी हरी एकलोसो बाबार्थ जिवो जावन दी हरी एका पाप सेवू गवडी यासक धर्मिका आनी आमी लायक सकट सांगता म्हणून जिनी परिवर्तन करूंक देवाची कृपा मागया सोम्या तुवें दिलाय तो उलो आमकां तुजे येण्याक तयार करूंक हे थोडे दीस तुवें दिल्ले सोम्या मोलादीक म्हूण आमी लेखून आमच्या जिविताचेर एक दोळो दवरन सोम्या आमी जिवितांत काळजान मनान बदलूंक आमकां कृपा दी आमच्या भविश्याच्या वडिलांक आमच्या गवळ्यांक पापसेबाक बेसपांक ह्या जगांक धर्मिकांक आमकां हर एकल्या की लायक बाबा भयणीक आमचे हर एकल्याचे काळीज भातकातावन आमी मेकळें करन तुजे ते सोम्या आमी पाटी येवंक आमचे पातक रोडून जिनी बदलूंक हो आद्वेंत काळ आमी सगळ्यांनी एक बरें कुमसार जावन पातक रोडून तुज्या येण्याक आमच्या काळजांत वाट तयार करूंक जिवीताचें मार्ग नीट करूंक आमकां बळ दी सोम्या तुजी कृपा आमी मागता ये सोम्या पवित्र सभा बदलूंक तू ये सोम्या पवित्र सभा बदलूंक तू मागया भाऊ भयणीनो दैत्य जाणां भातकाच्या गुलामपणांत आसात सवयीच्या गुलामपणांत आसात अशें जावन भायर येवंक वद्दाडतात जावं पुरो जायत्यांक आमाल पिवणेची सवय जावं पुरो आमची जायती युवजनां वा वडिलां भुरगीं मादक द्रव्यांची जायतीं जाणां वायट सवयेक पडल्यात धांव पुरो कुडीच्या वडण्याच्या वायट सवयांक जावं पुरो आमाल पिन बियडी सिगरेट जावं पुरो थोड्यांक खोबरो उलोवची सवय हेरा विशयांत वायट चिंतची सवय हेरा विशयांत नाका जाल्यार उलोवची सवय खंयच्याय वायट सवयांक वळख जाल्ल्यांक सोम्याक भेटून दिया मोगला जेजू ह्यो वायट सवयो आमचे जिवीत पाड करतात तुका आमचे सोडवंदराक आमकां मोगान स्वागत करूंक तुज्या तुका घेवन तुज्या मोगान आमकां जीव आडकळ जाता सोम्या कितलीं जाणां ह्या सवयांक पडून वद्दाडतात सोम्या तांकां सुटका दी भायर हाड जिवीत बदलोन नव्या जिविताक येवंक सोम्या तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता ये सोम्या वायट जिणी बदलूंक तू ये सोम्या वायट जिणी बदलूंक तू मागया भाऊ भयणीनो कश्टांत असल्या पासून पिडेंत असल्या पासून मागया कितलीं जाणां पिडेंत वळवळटात कॅन्सर पिडा काळजाची पिडा
डायबिटीस, BP, किडनी आणि शिरांची पिडा, हातापायच्या गांठीची दुखू, हाडांची पिडा, मानसिक पिडा, टेन्शन, विविध रित्या पिड्यान ओडवटात. तांकां समर्प्या. कितलीं जाणां कश्टांत आसात, कितल्या जाणांच्या घरांत कुटुंबांत समाधान ना, कुटुंबांतल्या समस्या वरवीं टेन्शनार आसात. घोवा बायलेचो संबंध, आवय बापूय भुरग्यांचो संबंध बिगडला. तांचे पासून मागया आमी प्रत्येक रितीन रिणाच्या बऱ्याक संपडल्या पासून, बिजनेसांत नश्टाक संपडल्या पासून, सैरीक नासतना असलेल्या युवा जनां पासून, काम नासतना असलेल्या पासून, काम करचे कडेन विविधच्या कश्टांक वळख जावच्या पासून, आर्थीक संकश्टांक सांपडलेल्या पासून, हेरांतून शोशणाक वळख जाल्ल्या पासून, खंती बेजारांत असल्या पासून, सक्कळ नमुन्याच्या कश्टांक वळख जाल्ल्या जेजू आमी तांकां जेजूक भेटोवन दिवया. सोम्या जेजू ह्या सक्कळ कश्टांतले आमच्या बाबा भयणी सुटका दी. विविधच्या कश्टांक वळख जाल्या, पिडेशिलेक वळख जाल्यान, रिणाच्या वरापंदा अडसतात, पुढाराच्या वाटेच्या खंतींत अडसतात, कुटुंबाच्या समस्यांनी अडसतात. सोम्या असल्या हर एकला तुका समर्पित हांव. ह्या हातवेंद काळार तांणी तुका सोम्या जेजू भोगच्या खातीर, तुजो मोग भोगच्या खातीर सुटका दी तांकां. ह्या कश्टांत सुटका दी जेजू. तांकां वाडतकय आनी जिवितांत तुज्या मोगाचो अनुभव दी म्हूण मागता हांव. ये सोम्या पीडा शिडा गुण करूंक तूं ये सोम्या पीडा शिडा गुण करूंक तूं मागया आमी हांगासर दैत्यांच्यो गरजो आयल्यात. ह्या सक्कट देसांवा पासून मागया. हे देसांव मागतना हांगासर आराधन करच्या भाग्यवंच्या तुमचे थंय या माध्यमा मारिपात भाग्यवंच्या एकल्याची तुमची देसांवां जेजूक भेटोवया. पेराम पडले एका भयणीक कांयच भलायकी ना, काम करूंक जायना, विगी भलायकी मेळून तिजे दिसपट तुजें काम करूंक जावच्या पासून भलायकी मेळूं मागता. एक भयणीक कॅनडा एग्जाम बऱ्या तरान जावंक आनी हें बरें काम मेळोंक मागता. एका कुटुंबांत एक जाग्याचो तक्रार आसा, बाबा भयणी मदें दैत्य रितीन घुसपण आसा. बऱ्या तरान भाव भयणी मदें जागो वांटे जावंक आनी माया मोगा अनुभव समस्या इत्यादी जावन केस ती परिहार जावंक मागतात. एका भयणीन धार्मीक जिवितांत तिच्या वडिलांत तावन मोग आनी सहकार मेळोवंक मागता. एका भयणीक युरोपांत कामाक ट्राय करनासा, हें काम बऱ्या तरान जावच्या पासून ती मागता. एका भावाक एक सर्जरी जावंक आसा, ही सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या पासून मागता. इस्रायल एका भयणीचे लोन डॉक्युमेंट्स मस्त ते प्रयत्न केले आनी की जावंक नात, ते बऱ्या तरान जावंक आनी लोन पास जावन घेवंक आसूं जागो आपल्या नांवार रेजिस्टर जावंक मागता. UAEन काम करनाशे एकल्याक सांगत तातूंत मस्त कश्ट मेळोवन आसात. ते अक्रिस्तांव भावान तावन मॅनेजरी ताका समजना, ताच्या मदीं उजवाड मेळोवंक आनी समाधानान काम करूं जावच्या पासून मागता. अलिशा म्हणली भयण उपकार मेळिल्ल्या खातीर, बरी भलायकी मेळ्ळ्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याचें एक ऑपरेशन जावंक आसलें, ताचें हार्ट कंडिशन आनी डायबिटीज आसले वरवीं येयलें फाटीं पडलां. सोमारा तें जावंक आसा. हें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावचें पासून मागता. एकल्याचें काम परमनंट जावन प्रमोशन मेळोवंक मागता. एकल्या काम करचे कडेन सावडी टॉर्चर दितात. ह्या टॉर्चरांतून तांकां सुटका मेळोवंक तो मागता. एकल्याचो जागो शेजारच्यांनी अक्रम केला, कोर्ट केस आसा, विरोध पार्थ राजकीय प्रभाव आसून मस्त तोंदरे दितात आनी सर्वे बऱ्या तरान जावं, केस बऱ्या तरान इत्यर्थ जावंक मागता. ह्या केसी वरवीं जावचें टेन्शन पयस जावच्या पासून मागतात. एक भयण तिच्या पतीचें काम बऱ्या तरान चलोवंक, प्रमोशन मेळोवंक आनी त्या कामांत पावतो प्रतिफळ आनी बोनस मेळोवंक आसा, तो मेळच्या पासून मागता.
एकल्याक बरी भलायकी आनी मोती समाधान मेळोंक आनी कुटुंबां सगळ्यांत बकडांनी माया मोगान जीव मागता. एक भयण तिच्या पतीचो वायट संबंध सोडून ताणें बऱ्या रितीन तेजें आपलें जिवन जीव मागता. एकल्याक एक बरें सुबीत घर मोलाक घेवंक आनी तें मोलाक घेवन जावचे खातीर तशेंच एक जागो उण्या मोलाक घेवचे खातीर जावंक दवरचे खातीर मागता. एका भावाक बोटीन मस्तून अश्ट जाला. तें बोट बऱ्या तरान बऱ्या मोला विकून वचों आनी सगळें रीण परीक जावं मोती समाधान मेळोवंक मागता. नॉर्बट मनीस म्हणलो भाव किडनीच्या पेटीन कश्ट वचो मागता. ताणें बऱ्या तरान बरो जाल्ल्या पसून अर्गां दिता परतो बरो जावंक मागता. ह्यो तांच्यो गरजां सांगता. आमी सगळ्यांच्यो गरजो भेटोवया. आमच्यो गरजो भेटोवया. हरी एकल्या पासून मागया. आमच्या सर पिडेस्त भाव भयणी पासत मागया. आमच्या पिरगेजींतल्या बोटी घरां पासत बिजनेसाच्या पासत कृशिकां पासत हेर कोण कश्टांत आसा तांचे पासत मागया. सक्कड आमचे इरादे सोम्याच्या पांयां तिडी दवरया. बावर्तान मागया. दिमेर पडया. सोम्या ताका खालते जावं सोम्या आमची मागणी स्विकार कर. हे इरादे तुज्या पांयां तिडी दवरल्यात जेजू. आमी जाणो आमी कश्टांत अशें बंदडांत अशें तुका सोम्या पडोवंक जायना. त्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयली. आमचे कश्ट आयकोवच्या खातीर ते आमकां सुटका ते उंड्या रुपार तूं आसाय जेजू. हे तुका भेटोवन दिल्यात जेजू. सक्कड ह्या समस्यांत सुटका दी. कोण तुज्या लागीं येवकरिस्ताच्या आराधना मारिपात कितली जाणां जेजू पांयांक पडून तुज्या कडेन मागता दिंबेर पडून. तांचे कश्ट जेजू स्विकार कर. तुजी दिश्ट तांचेर घाल. मस्त दुखांगळून मागता थोडी. सोम्या जेजू तुका मात्र मनशाचे कश्ट समजता. सोम्या तुजे काळीस मोवाळ खकूळ तुजे बक्षाण्याचे जेजू हे सगळ्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात. आमी तुजे लागीं मागता. हात उबारन तुजी स्तुती करता मागता जेजू खाकूळ कर. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू आमच्या सर्वंतराची जेजू आमच्या सर्वंतराची स्वर्गादी आमच्या सक्कड मतान जेजू हा जेजू करता मागता जेजू 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 येसु 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 आराधने. हालेलुया 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 जेजू 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 येसु जेजू 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 सगळ्यांना जेजू करते. सक्कड मध्ये तुमका दिचे आमच्या मंडळ्या सगळ्यांच्या मध्ये रेता तुमका तुमका दे. आमच्या सुटका दी प्रेमातले तुमका दिचे तुमका सारे बेन तुमका जीज 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 टच हील हील जीज लेडी ऑफ पावर जीज come and touch his heel Jesus. Hallelujah hallelujah. Yedia ora sacramenta sastangama koroya purvilya rupa bodla novioriti adarya solon vecha askat vishya भावार्थाचे बळदेव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान नरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडता. प्रार्थुया. हे देवाची सक्रामेंत घाल. तुझ्या कष्टाचो उडास तुमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणीचो फडसदां अंतरचे ते आमी बघे सरको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्ताना आमी मान करूंक आमकां देन फावो कर.
जो जियत आणि राज करता येसूस नाम